म्हणजे कधीपर्यंत पूर्ण होईल का असं काय? ॲक्च्युली जी म्हणजे हे होतं म्हणजे आधी जी कंडिशन होती मी तुम्हाला पाहिजे तर फोटो शेअर करू शकतो. म्हणजे आधी जी कंडिशन होती बरोबर. त्यामध्ये ऑलरेडी ते अशी कंडिशन होती की त्यामुळे इथे मुलं बसवू शकत होते पावसामध्ये. त्यामुळे आम्ही ते ऑलमोस्ट 1 मंथमध्ये आम्ही सगळं ते 60% काम केलेलं आहे पूर्ण आणि तिथलंही काम चालू केलेलं आहे. अच्छा. आता हे इथलं आहे विदाऊट म्हणजे पाऊस तर तुम्हाला माहिती आहे नॅचरल कॅलॅमिटीज होती आणि ते सडन पाऊस झाला म्हणजे मान्सून वेदर नाही आहे तो तरी पावसामुळे तरी आम्ही काम पूर्ण केलेलं आहे. आणि त्याच्यात परत काय झालं की हे आपलं पावसामुळे भिंती ओल्या असल्यामुळे पेंट होऊ शकत नाही. बाकीचं सगळ्या स्टेज पण आम्ही कंप्लीट करतो सगळं आता. ओके. ऑलमोस्ट 1 वीकमध्ये आता या पुढच्या आठवड्यामध्ये कंप्लीट होईल इकडचं स्टेज पूर्ण. आता जे विंडोज वगैरे जे काम आहे ते लावणं आहे चालू आहे तुम्ही बघू शकता. ओके. म्हणजे मुलांना कुठच्या बाबतीत ते त्रास काही नाही. इव्हन तिकडच्या विंडोजना पण आम्ही बॅरिकेड केलेलं आहे. फक्त आम्ही पण त्यांना रिक्वेस्ट हेच करतो की ज्या बॅरिकेशन केलेलं असताना पण टीचर्सनी तेवढं काळजी घ्यावी मुलांची की मुलं तिकडे जातात सुद्धा मुलांना. आम्ही सांगून पण आमचं ऐकत नाही. त्याच्यामुळे टीचर्सना पण तेवढं रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी त्यांचं बॅरिकेशन केलेलं असताना मुलांना वगैरे पाठवू नये तिकडनं. बरोबर. एक 8 दिवसात पूर्ण होईल. हा 8 दिवसात ही स्पेस तर पूर्णच होईल. फक्त पेंट एखादा म्हणजे पाऊस असल्यामुळे भिंती ओल्या असल्यामुळे पेंटचा विषय राहील. बाकी सगळं ऑलमोस्ट सगळं पूर्ण होऊन जाईल. तर काँग्रेसचे सिनियर कार्यकर्ते मांद्रे मतदारसंघातले अमोल राऊत असतात, गुरुदास पांडे जनरल सेक्रेटरी असतात ब्लॉकाचे, चंद्रकांत कांदोळकर असतात, सगळे जे आमचे असं स्थानिकूय असतात आणि पदाधिकारी आसा आमचे. आणि अशा वेळाचेर आमी हांगा जमपाची कारण म्हणजे तुमकां दिसता हे चोपडेकर हांच्या स्मरणार्थ नांव दिलेलें तांचें हे गव्हर्मेंट स्कूल जे 1969 सुरू जाल्लें, जाची बिल्डींग सुरू जाल्ली. आज जवळ जवळ 50 वर्सांचो काळ जालो आणि 50 वर्सांत फर्स्ट टायम ताचें आतां रिनोवेशन घेतलां. म्हणजे कन्सर्न इतलेंच आसा की आज सगळ्यांक खबर आसा की 4 जून ह्या दिसाचेर गव्हर्मेंट एज्युकेशनल इयर सुरू जाता, नवें वर्ष सुरू जाता आणि आज भुरगीं मोठ्या उमेदीन परत प्रवेश करता आपल्या स्कुलान. आणि जेन्ना ती स्कुलान प्रवेश करता जेन्ना अशें डेंजरस कंडिशनान हें स्कूल आसा जाचें रिनोवेशनाचें काम चालू आसा, छप्पर फक्त जालां, बाकीचें काम तशेंच आसा, खिडक्यो बिडक्यो सगळ्यो उगड्यो आसात. हे पळय हांगा जें काम चालू आसा जें पळयत जाल्यार इट इज इन अ व्हेरी डेंजरस स्टेट फॉर द चिल्ड्रन. भुरग्यांच्या आरोग्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी सेफ्टीच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब डेंजरस आसा. सरकारा कडेन 16 एप्रिलाक हें काम सुरू जावपाक जाय आशिल्लें. 16 एप्रिलाक हाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी 16 एप्रिला उपरांत बरोच वेळ गेलो हें काम स्थगीत आशिल्लें, काम कांयच जावंक ना. आनी आतां निमण्या वेळाचेर पावस हो अचानक येना, पावस सांगून येना. पावस हे सगळ्यांक खबर आसा जून म्हयनो पावसाचोच म्हयनो. पण जून जायसर सरकार कित्याक रावता? कन्सर्न ऑथॉरिटीक हांव ब्लेम करता की तांच्यांनी जर पयलीं 15 दीस काम सुरू केल्लें जाल्यार इतल्यान कंप्लीट जावंक शकता आशिल्लें आनी बरी वास्तू मेळटली आशिल्ली भुरग्यांक शिकपा खातीर, एक आयडियल हेल्दी एटमॉस्फियर आसतलें आशिल्लें. आज जी परिस्थिती आसा जे स्कुलाची, आज भुरगीं धांवतात खेळटात, भुरगीं ती ल्हान ती खंय पडली कितें जाली जाल्यार ट्रेंचीस मारून दवरल्यात. कन्स्ट्रक्शनाचे सगळे मटेरियल आहा, काम चालू आसा. आज सकाळीं पळयतालो हांव हांगा बॅरिकेड्स कशी घातिल्ल्यो आशिल्ल्यो. आज स्कूल सुरू जाता तुमकां इतलेंय खबर ना सगळें हांगा वेवस्थीत क्लीन करूंक जाय म्हणून. आमी आयले आतां सकाळीं 8 जाणां पळयता जाल्यार कामगार हळू हळू काम करतात. हे काल तरी कंप्लीट जावं आशिल्लें. आनी सगळ्यान वर्स्ट पुटींग लायफ इन डेंजर, चिल्ड्रन्स लायफ इन डेंजर हो सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आसा. आनी पॅथॅटीक कंडिशन जेन्ना हॅपझर्ड वे बोवाळ करून काम जेन्ना जाता तें काम केन्नाच क्वॉलिटी काम नासता. आनी हें काम केन्नाय कोसळून फाल्यां कितें जायत हो हुस्को आसा. आमकां बऱ्यापैकी खबर आसा स्मार्ट सिटी पणजे जें काम चालू आसा कितलेशे लोकांचे प्राण गेले ताचे मोडून, खंय तरी होण्यांनी पडले, स्कुटर कार मोडून गेले. आनी अशी मरून मागीर जी कामां तात्काळ सुरू करतात ताचे परस पयलींच प्रिकॉशन घेवन योग्य वेळाचेर काम करप हें बरोबर आसा. हें सरकाराक म्हाका तरी दिसता की गव्हर्मेंट स्कुलांचेर टोटली दुर्लक्ष जाल्लें आसा. आज गव्हर्मेंट स्कुलां प्रायमरी स्कुलां सगळीं बंद पडत आसात. आनी अशा कंडिशनांत ह्या 50 वर्सां ही स्कूल टिकून आसा. आज जवळ जवळ 150 भुरगो ह्या स्कुलान शिकता. आनी हे स्कुला कडेन योग्य ते लक्ष दिवचें, बेगींतल्या बेगीन हें काम सुरू करून घेवचें. आनी ही जी काळजी आसा पेरंट्सांक सगळ्यांक स्थानिकांक ताचे खातीर आमची मागणी आसा. आमी फक्त विरोधाक विरोध म्हणना, हें काम सुरू जालां इट इज अ व्हेरी गुड थिंग. सरकारान खंय तरी लक्ष दिलां, काम सुरू केलां, आमी एप्रिशिएट करता. बरी गोश्ट, बरीच गोश्ट. पण ती काम सुरू केलें तें योग्य वेळार कंप्लीटूय जावंक जाय. डेंजर करून दवरप उपकारना. आज पेरंट टिचर्स खंयच्या कंडिशनान शिकयतले? एक विंग चालू आसा, एक विंग कंप्लीट जावंकूच ना. आतां तें कंप्लीट जातलें हांगा सुरू जातलें म्हणजे भुरग्यांनी शिकप तरी खंय? आनी शिकपाचें आयडियल कंडिशन आसा, थंय काम चालू आसतलें. ठो 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 आवाज तरेतरेचे, विंडोज बसोवपाचे आसात. सगळे आतां पावस भितर येता, थंय 2-3 जाग्याचेर प्लास्टीक धांपून दवरलां. आज भुरगीं कोंदट अशें वातावरणांत खंय शिकतलीं?
प्लॅस्टीक धापून दवरलें वारो ना काय ना आतां म्हज्या कोतान एका इजिली 15 ते 20 दीस वतले हें काम कंप्लीट करपाक आनी ती विंग जावपाक आनी 2-4 म्हयने वतले. सो अशा कंडिशनान भुरग्यांनी ह्या 5-6 म्हयन्यांनी शिकप कशें हो प्रश्न आसा. आनी सरकारचे टोटली जे सरकारी गव्हर्मेंट स्कुलांचे जे दुर्लक्ष जाल्लें आसा तें ताका लागून स्कुलां बंद पडटात. आज प्रायमरी कितल्योश्यो सरकारी शाळा बंद पडत आसात. ताका कारण कितें की सरकारचे टोटली दुर्लक्ष. प्रायव्हेट स्कुलां बरे तरेन चलतात, तांचे मेंटेनन्स बरें जाता. हांगाच कितें दुर्लक्ष 55 वर्सां आतां ह्या स्कुलाक अजून दुर्लक्ष कित्याक जालें. इट्स अ बीग टायम. 55 इयर्स अ बीग टायम. स्लोली टायम टू टायम जर इल्लें मेंटेनन्स केल्लें जाल्यार अशें कंडिशन आसचें नाशिल्लें. सो इतलीच आमची मागणी आसा. आतांच आमी वी हॅड अ हेल्दी डिस्कशन विथ द हेडमिस्ट्रेस अँड शी इज व्हेरी कन्सर्न अबाउट द स्कूल्स डेव्हलपमेंट. तिणें आमकां सांगलें की आपूण जो तो प्रयत्न करून तांकां फाटीक लागून साफ सफाई आपण स्वता झाडू मारून करून घेताले म्हणून. हे वी एप्रिशिएट एफर्ट्स बाय द टिचर्स एंड द हेडमिस्ट्रेस, बट ही जबाबदारी कोणाची. वी कांट ब्लेम स्टाफ. आज मॅनेजमेंट किंवा आज जो पेरंट्स आसा किंवा जो स्थानीक लोक आसा हाका हुस्को जाला की हे कंडिशनान आतां आमची भुरगीं कशी धाडप आनी भुरगीं कशी शिकतलीं आनी कितें जिवाक कितें हार्म जालो जाल्यार. हाचे खातीर शेवटी एकच विनंती करता सरकारा कडेन की बेगींतल्या बेगीन आनी सेफली हें काम कंप्लीट करचें, हाचे कडेन दुर्लक्ष करचें न्ही. नमस्कार, हांव गुरुदास पांडे. म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघांतसून हें एकमेव हायस्कूल आसा, गव्हर्मेंट हायस्कूल. जे स्कूल खूब वर्सां जालीं आमी पळयता. सगळे हे जे शेजाऱ्याचे गांव जे आसा ते गांवांतली भुरगीं जी आसा ती ह्या स्कुलान येवन शिकता आनी बऱ्यापैकी स्कूल हे चला आसलें. आनी हे कित्याक आतां हे डिले जाता आमी पळयता की सगळे कडेन आतां स्कूल आतां सुरू जालें आनी आतां ही कामां लोकांनी गव्हर्मेंटान ही हातीन घेतली. हे स्कुलाचे जर अशा प्रकारचे तुमी स्कुलाची कामां जर ऐन त्या पावसान ऐन त्या हेचेर टायमाचेर स्कुलाच्या टायमाचेर जर घेशात जाल्यार कशें जातलें. ही कामां जी आसा ती तुमी जानेवारी फेब्रुवारी अशे म्हयन्यांसून तुमी सुरू करा न्हू. पावस आसच्या पयलीं सुरू करपाची. आनी अशा प्रकारे कित्याक हो डिले जाता तर गव्हर्मेंटाचे स्कूल म्हणून हे डिले जाता. हे निग्लिजन्स कितें जाता तर सरकाराची शाळा म्हणून हे निग्लिजन्स जाता. आज जर कोणें जर प्रायवेट स्कूल आसलें, कोणाचे प्रायवेट व्हडल्या मनशाचे जर हे स्कूल आसले, आमदाराचे माजी आमदाराचे जर स्कूल आसले जाल्यार हे टिप टॉप टायमशीर काम जातलें आसलें. हे सरकाराचे स्कूल म्हणून हे वेळ लागता असो म्हाका दिसता. आतां स्कुलान बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या गव्हर्मेंटान दिल्लेलें आसा. बऱ्यापैकी योगा आतां पयले आमी योगा घेतले, प्रार्थना घेतली, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्लेली आसा. हे गव्हर्मेंट स्कुलाक आतां पयलीं आमी एक प्रार्थना जर घेतले जाल्यार ते इन्स्ट्रुमेंट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जाय आसले. म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट हांगासर ना. टॉयलेटीचो काम जे आसा ते आतां टॉयलेट हे भर पावसान जे काम चालू केलां ते टॉयलेट सुद्दां सारकी ना. हे भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर जर सारकें ना जाल्यार खंयचे भुरगे खंयचे पालक आपले ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान घालतले. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की अशा प्रकारची कामां जी आसा ती पावसान तुमी करूं नाका. पावसा पयलीं करा आनी भुरग्यांक बऱ्यापैकी सोय ह्या स्कुलान गव्हर्मेंट शाळेन दिया, जेणे करून बाकीचे लोक जे आसा ते ह्या स्कुलान तुमच्या भुरगीं घालतले. स्कुलान बऱ्यापैकी शिक्षण दिता. आमी आतां हेडमिस्टरा कडेन आयकलां की बऱ्यापैकी ती इनिशिएटीव घेवन बऱ्यापैकी काम करता. जर इनिशिएटीव हेडमास्टर आनी टिचर्स घेता जाल्यार बाकीचे आनी पेरंट्स टिचर्स जे आसा तेंच्यांनी सुद्दां इनिशिएटीव घेवन हे सरकाराचे हायस्कूल जे आसा गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा ते बऱ्यापैकी चलोवपाचे. ना जाल्यार कितें करपाचें, हे मेमोरियल स्कूल चोपडेकराच्या नांवान आसा ते चोपडेकराच्याच नांवान दवरपाचें, गव्हर्मेंटाचें नांवूच काडून उडोवपाचें. जाल्यार स्कूल बरें चलतलें. कोणाचें तें प्रायवेटायजेशन करपाचें स्कूल आनी चलोवपाचें. ना जाल्यार स्कूल तरी बरें चलतलें. म्हणून मागता सरकारा कडेन ह्या प्रकारची हलगर्जीपणा जे करता, डिलेजन्स करता, निग्लिजन्स करता गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन ते बंद करचें आनी बेगींतल्या बेगीन काम सुरू करून हे स्कुलाक दिवचें अशें मागता. आमी आसात आगारवाडा, पेडणे, मांद्रे हांगा आसात आनी तुमी फाटल्यान जे स्कूल पळयतात काल मेरेन खंय तरी रूफ्स जे आसात काम सुरू आशिल्ले. आयज रूफ घालपाचें काम जाल्लें आसा. आयज फर्स्ट डे आसा स्कुलाचें आनी भुरगे जे आयलेत तांकां 6 क्लासीस जाय आसता आनी हांगा जे टिचर्स आसा तांच्यांनी आमकां इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळां की तांकां भुरग्यांचे खंय गैरसो जाल्ले ना. तांकां 6 क्लासीस एक पॅसेज जे आसा थंयसर एक क्लास केल्ले आसा. बाकीचे हेर बाकीचे रूम आसा थंयसर तांकां क्लासीस करून 6 रुमाचे 6 रूम क्लासरूम तेंच्यांनी करून दिल्ले आसा. पूण खंय तरी जे डिपार्टमेंटान एप्रिलच्यान जे काम सुरू केल्या
एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आणि हे जे कन्स्ट्रक्शनाचें जे काम सुरू आसा ते खंय तरी आयज कंप्लीट काल मेरेन कंप्लीट जावपाक जाय आशिल्लें. आयज जे विंडो आसात, विंडो ओपन आसात, थंयसर कापेत बांदून आयज भुरगे स्टडी करतात. खंय तरी हांगा एक आसा आणि परत पेडण्या एक आसा. पेडण्या जी आमी प्रायमरी स्कूल पळयलें ते प्रायमरी स्कुलान भुरग्यांक जे आसा तेंच्यांनी ADI ऑफिसा कडेन जे स्कूल आसा थंयसर तेंच्यांनी अरेंजमेंट केल्लें आसा. आणि हांगा जर पळयतात जाल्यार भुरग्यांक जे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल जे आसा त्या मटेरियलासून ये वच करचें पडटा. खंय तरी सरकारान हे जे केन्ना हातीन काम घेतात ते टायमार कंप्लीट करप खूब गरज आसता, पूण खंय तरी भुरग्यांक त्रास जावचे न्हू. पण जेन्ना आमी हांगा येवन जर पळयता जाल्यार भुरग्यांक तुमी फाटल्यान जी परिस्थिती पळोवंक शकता, जे कन्स्ट्रक्शनाचें काम आसा सुरू आसा, आवाज हातून भुरग्यांचे स्टडी कशें जातले. आतां थोडे म्हणटले की स्टडी आतां स्कूल स्टार्ट जाला सगळे, पूण शक्य ना तशें. जेन्ना भुरग्यांच्या एज्युकेशनाच्या बाबतींत जर आमी उलयता जाल्यार तांकां पिसफूल जाग्याची गरज आसता आणि लक्ष कशें दितले. आणि त्याच बरोबर हांगा जे कन्स्ट्रक्शनाचें काम जे आसा केन्ना मेरेन पुराय जातलें तें सुद्दां सद्या आमकां इन्फॉर्मेशन ना. पूण खंय तरी वयर रूफ जे आसा घातलेले आसात आणि बारीक हेर जे काम सिमेंट वर्क म्हणा, भायर कंपाउंडाचें वर्क म्हणा, ते सद्या सुरू आसलेलें आमकां सद्या दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.